20% दिवचे पडल्यार धंदो बंद करपाची परिस्थिती. इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांचे कोर्टाक रडगाणे. केबलवाल्यांक नाका पेनल्टी. शेटयेचे रिकव्हरी नोटीसेक आव्हान. काप्रेश्वराचे देवूळ आशिल्ले थंय बांदपा विशयी देवस्थान समितीक प्रसाद जालो. 14 तारखेर सायड प्लान फायनल. दुसऱ्या गटाची दुसरी सुवात. आमदार म्हणटा 21 थारायात. गोंयच्यो जमनी सांबाळूंक हाडिल्ल्या बिलांक आरजीपी कोणाचोच तेंको ना. आमदारांनी आपलो स्टँड घेवचो. राष्ट्रीय पक्ष गोंय सोंपोवंक उठल्यात आरजीपीचे फार. गोंयचे एसटीक विधानसभेत आरक्षण दिवपी विधेयक चालू अधिवेशनात पास करचे. रोखडेच चालीक लावचे. उटाचो फुडारी प्रकाश वेळीपाची मागणी. तिराळी धरणाच्या वाठारात सुरू आशिल्ल्यो स्टोन क्वारी बंद करच्यो. उपासाचो 6वो दीस. धरणाच्या इंजिनियरांनी केली पळोवणी. सरकाराक वतलो रिपोर्ट. लालाकी बस्तीत बेकायदेशीर 25 स्ट्रक्चरांचेर बुलडोजर. कोमनीदाद प्रशासकाची फाल्यां डेमोलिशनाक नोटीस. रमजानाक लागून मागिल्ली थाकाय उपरांत केन्नाय कारवाय. साळावले मेन पायपलायन पारोडा फुटली. उदकाची वाट. साश्टी मुरगांव तालुक्यांनी उदका पुरवणीचेर परिणाम. एके खाजगी एजन्सीन थायलंड जॉब दिता म्हणून सांगून 283 भारतीयांक बेकायदेशीर पद्दतीन म्यानमार व्हेले. एकलो गोंयकार. विदेश मंत्रालयान सगळ्यांक केले रेस्क्यू. नेपाळांत राजेशाही जाय. लोकांची मागणी. राजधानी काठमांडूत लोकांची गर्दी. आदलो शासक राजे ज्ञानेंद्र शहाक येवकार. परत हिंदू राष्ट्राचे स्थापणुकेच्यो हालचाली. पाकिस्तानाची बलुचिस्तान रेल्वेचेर आतंकी हल्लो. रेल्वे हायजॅक. 100 मायस प्रवासी दहशतवाद्यांच्या ताब्यात. रेल्वेत 400 प्रवासी. 11 पाकिस्तानी सैनिकांक मरण.